ब्रेस्तारा पीडब्ल्यूडी खात्याचे आदले सहाय्यक अभियंते तुळशीदास शिरोडकर हांच्यांनी काँग्रेसीत प्रवेश घेतलो। पक्षाचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान तांकां पक्षात येवकार दिलो। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर। आयज एक अशे व्यक्तिमत्व जॉइन जाता। बाब तुळशीदास शिरोडकर was an assistant engineer in PWD, just retired from the government service. आणि तो ताका दिसलें की सद्याक जें कितें चल्लां तें पळयलें जाल्यार काँग्रेस पक्षांक जॉइन जावपाक जाय आनी काँग्रेस पक्षाक मजबूती दिवपाक ताका तिकेट नाका, ताका कांय येना, कसलीच अपेक्षा ना, पूण ते एकूच उद्देशान तो काँग्रेस पक्षान प्रवेश करता, ते म्हणजे काँग्रेसीक स्ट्रेंथ करप आनीक दोन मतदारसंघ पणजी मतदारसंघात तो वोटर आसा प्लस तेगे ओरिजिनल घर आसा सांत आंद्रे मतदारसंघात। आनीक बाब तुळशीदास शिरोडकर हो ट्रायबला खातीर खूब काम करता। हांव इतके ते गोष्टी लागून हें केलां। हांवें आतां इतकीं वर्सां 32 वर्सां सुमार हांवें गव्हर्मेंटाक काम केलें। पळयलें सरकारां, सगळीं सरकारां अशी पळयलीं, रायट फ्रॉम भाऊसाहेब शशिकला ताईचें सरकार तें आज पासून, पूण आजचें हें सरकार पळयलें जाल्यार खुबशे इशू लोकांचे मना सारके जायना आनी खूब हें जाता आनी लोकांक खूब स्पेशली कॉमन मनशाक खूब त्रास जाता। आज तर म्हारगाय वाडलेलीच आसा, ही आपल्याक तुमकांय खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा, कशे लोक हांगा जियेतात हें खबर आसा। आनी इतके हें करून गरीब समाजा खातीर खूब त्रास जाता। गव्हर्मेंटाच्या हितून कामां सुद्दां हे दिता, ही स्किमी दिता, ते स्किमी दिता म्हणटा, पूण ते स्किमी सारके पावत ना लोकां मेरेन, बारीक लोकां मेरेन। त्या हेका लागून म्हाका एक अशें दिसलें, म्हाका खूब जाण म्हाका सांगता अशें अशें जाता, हें तें करता। थोड्या लोकांक ऑफिस प्रोसिजर खबर नासता, पूण ते ऑफिस प्रोसिजर जर पळोवंक गेले आनी तें करपाक गेले जाल्यार तेंचें जायना। हें पळयल्या बरोबर मन सामकें दुखतात सारकें, आनी त्या हेका लागून म्हाका दिसलें। आनी हांगा हे वटेन काँग्रेसच्या स्टँडाचेर ज्या मनशांनी आपलें लायफ सारकें हें करून सोडलें, म्हणजे हाजें लग्जरियस लायफ जगपाक लागले आनी तेच आज पक्ष सोडून दुसऱ्या कडेन वचपाक लागले आनी हे वटेन हो पक्ष वीक करपाक लागले, ती पळोवन म्हाका खूब वायट दिसलें। आनी त्या हेका लागून म्हाका दिसलें की ह्या पक्षाक आमी आज स्ट्रेंथ दिवपाक जाय, वयर काडपाक जाय आनी निवडून येवन परत जें आज कितें चल्लां तें बदलूंक जाय चित्र, म्हणून ह्या उद्देशान हांव आमच्या प्रेसिडेंट साहेबाक हें केलें आनी हांव म्हणलें हांव जॉइन जाता।